बाब विजयाक सोल्युशन इमिडिएट जाय कित्याक तो क्विक डिसिजन मेकर क्विक करता तो डिसिजन हांवें सांगलें ताका तुजें काम आमी चालू केलां रेमिडिएशन उतर दिल्लें आमी जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आमी फॉर्म केली आनी तेजे पयलीं हांव डायरेक्टर आसलो GWMCचो आमी तेन्नासून हो इश्यू हातीन घेतलेलो आहा आनी सोंसड्याचेर पयलेच फावटी 24,000 tons of waste has been treated. हांव मानता बाब विजयान आमकां कॉपरेशन दिलां पयलें ताणें ब्लॅक फ्लॅग दाखयलें पूण तेजे उपरांत ताणें आमकां कॉपरेशनूय दिलां ताणें आमकां जागोय दिला इन फातोर्डा इन मारगांव टू टेक द वेस्ट जे ट्रिटेड वेस्ट दॅट सारकें मॅन्युअर टायप सारको पावडर जाल्लो वेस्ट व्हरून थिंगा घालपाक शेतांनी घालपाक दोंगराच्या सायडीक घालपाक सो त्या खातीर ताणें कॉपरेशन दिलां हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की विजय हॅज टू हॅव पेशन्स and GWMC will bring a permanent solution to Sotsdo issue. For that, Verna plant will come up, what we had promised will come up, but till then, temporary solution for Sotsdo, for the waste of Margaon and Fatorda, that is wet waste. Ami GWMC will float an expression of interest for 30 tons per day. Wet waste 30 to 35 tons येता. Fluctuating it is 30 to 35 tons per day. हो जो वेट वेस्ट तेंचो येतलो हो ट्रीट करपा खातीर एक कॉन्ट्रॅक्टर आमी GWMC हाडटले आनी थिंगासून तेणें तो प्लांट घालप कित्याक जो आदलो प्लांट आहा विंडरोज कंपोस्टिंग म्हणून तो चलना तो अजून फॉमेंतून हँड ओवर दिवन म्युन्सिपालिटीक गेले ते सो दॅट कॅनॉट वर्क ती खूब आदली सायकल म्हणजे ती अबाउट 40 years बॅक बरो आहलो तो 35 years बॅक पण आतां तो चलचो ना सो वी वील फ्लोट एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट म्हणून हे फायनल डिसिजन जाला बट वॉट विजय इज सेईंग दॅट वी आर हँडिंग ओवर द प्लांट मीन्स वी आर हँडिंग ओवर सोसडो फ्रॉम टुमॉरो टू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कॅन नॉट बी डन लायक दॅट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फ्रेश वेस्ट म्हणजे आयची जी ताजी वेस्ट येतलो भितर रायस येतलो भितर करी येतली भितर चिकन वेस्ट येतले मटन वेस्ट येतलो थिंगासर कोंबड्याचो वेस्ट येतलो थिंगा रेस्टॉरंटाची वेट वेस्ट येतलो तो ट्रीट करपा खातीर आमचे कडेन आयचे तारखेन थिंगासर मशिनरी ना आनी आमी जे लिगसी वेस्ट आतां गेली 30 वर्सांचो वेस्ट आहा तो ट्रीट करपाक मशीन घालता पूण ह्या फुडें आमी थिंगा धाकटे मशीन घालता जिंगा 35 tons पर डे वेस्ट ट्रीट जातलो ते खातीर एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट ह्याच दिसांनी येतले आमी तेकाय सांगला बाब विजयाक कित्याक तूं आमदार थिंगा आहा ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत आहा थिंगा तुमी आमकां कॉपरेट करा तुमचे नोदरेक कोण असो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो स्टॉप गॅप अरेंजमेंट फुडल्या 1.5 वर्सांचे करूंक शकता जाल्यार तेकाय तुमी आमचे कडेन हाडा वी वील एक्झामीन हिम वील लूक एट हिज वर्क and we can directly even finalize him because chairman amcho CM so but whatever rate we give to the contractor in Saligaon Kalangut that is Hindustan waste treatment plant तितलोच रेट आमी तेका दिवंक शकता वेट वेस्ट सो आमचे कडेन वेट रेट जी आहा ती नोटिफायड आहा वी हॅव द पेपर वर्क रेडी आमी नाजाल्यार आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट मागयता टील देन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल विथ द हेल्प ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी सांगला 2 इंजिनियर धाडटा म्हणून म्हणजे आमी मेकॅनिकल इंजिनियरूय धाडटले थिंगा आनी टेक्निकलूय धाडटले हू नोज अबाउट वेस्ट सो एनवायरमेंटल इंजिनियर मेकॅनिकल इंजिनियर आमी एवरीडे फाल्यांच्यान धाडपाची आमची तयारी आहा तेंचे इंजिनियरांक घेवन कित्याक तेंचे इंजिनियर मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे इंजिनियर थिंगासोर प्लांटार येवंक सोदिना ते खाली बिल्डिंगेचेच काम करूंक सोदता म्हणून अशें आमकां सांगलेलें आहा म्हणजे दे डोंट वॉन्ट टू वर्क इन द फॅक्टरी ते बिल्डिंगाचेच पासींग करपाचें तेच काम करूंक सोदता सो आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां 2 इंजिनियर थिंगा एवरीडे आसपाक जाय सो दीस प्रॉब्लम वील सॉल्व एंड आय एम व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह जे आमी सोसड्याचेर काम चालू केलां जे आमी सादा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू केलां सेम परमनंट सोल्युशन हिंगा आमी करता म्हणजे त्या खातीर जो ह्या
विजय जे म्हणटा फाल्यांच घे म्हणून तुमी तशें घेवंक जाय कमिटी आमी कांयच काडूंक ना तेका हिंगासर हू वील मॉनिटर ऑल दीस थिंग तेजी कमिटी काडली की चीफ ऑफिसर तेंचो एमई तेंचे इंजिनियर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हे सगळे हिंगासर इन्चार्ज आसतले सो टील वी गिव इट टू अ प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट तेंच्यांनीच बेल करप जितके ड्राय वेस्ट मारगांव फातोर्डासून कलेक्ट जातात ते तेंच्यांनी बेल करून हिंगासून धाडप सोंसऱ्या वयरसून धाडप हे तेणी बेलिंग मशीन ऑलरेडी आमी तेंकाय दिल्ली आहा तेंची आहा सो ते काम चालूच आसतलें खाली वेट वेस्टाचो हिंगा प्रश्न आहा तो सोडोवपा खातीर वी वील वर्क सोल्युशन मिटिंगीच जाल्या सोल्युशन येवंक ना GWMC फॉर्म केल्या आमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म जाल्या हांव मिनिस्टर जाला हांव म्हाका क्रेडीट घेयना बट आमची कामां चालीक लायली अशें कोणें म्हणूंक जायना की कामां चालू जावंक ना म्हणून तुमी म्हाका सांगा अर्बन डेव्हलपमेंट इतली वर्सांचें उलयता हांव आतांचें उलयना पंचायत ही तेंची ड्युटी तेणी कित्याक करूंक ना इतली वर्सां सांगा म्हाका खंयची म्युनिसिपॅलिटी गोंयान आहा जी वेस्ट ट्रीट करता ती दाखय म्हाका खंयची पंचायत गोंयान आहा ती वेस्ट ट्रीट करता ती दाखय म्हाका सो करूंक जावंक ना म्हणून आमी GWMC केले आमी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री केली वी आर ब्रिंगींग सोल्युशन सो विजय हॅज टू टेक पेशन्स and wait for the time till GWMC starts the treatment of wet waste over there till our Verna plant comes. So for solution for Sansota is there for with you? 100% आमी wet waste तेजी ट्रीट करपाक 35 tons per day आमी कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर थिंगा मशिनरी हाडून फिट करता